पार्सलाविशीं बनावट संदेश धाडून पैसे लुटपाचे प्रकार चालू आसात। पार्सलाच्या संदेशा पासून लोकांनी सादूर रावचें अशी एडवायझरी पुलिसांनी जारी केल्या। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पार्सलाच्या संदेशाक बळी पडून 2 जाणांचे पैसे गेल्यात। हाका लागून सादूरताय बाळगुपाची एडवायझरी पुलिसांनी जारी केल्या। अर्दवट म्हायतीक लागून तुमचे पार्सल पावोवप शक्य जायना। ह्या लिंकार क्लिक करून पत्तो धाडात आनी डिलिव्हरी शुल्क फारीक करात असो संदेश मोबायलाचेर सद्या येता। कार्डाची म्हायती दिल्यार तुमचे पैसे वचपाचो भंय आसा। हाका लागून जर तुमच्या मोबायलार अशी मेसेज येत जाल्यार 1930 ह्या नंबराचेर संपर्क करून पुलिसांक ताची म्हायती दियात। तशेंच कसलेच तरेचे अनवळखी लिंक क्लिक करूं नाकात। बँकेचें खातें, OTP वा पत्तो कोणाकूच धाडूं नाकात अशी एडवायझरी पुलिसांनी जारी केल्या। अशा बनावट मेसेजिंक लागून एके बायलेचे आनी दादल्याचे पैसे बुडल्यात। पोस्टाचे पार्सल धाडपा खातीर लिंक क्लिक करपाची मेसेज एके बायलेक आयली। लिंकाचेर क्लिक केले उपरांत तिचे 25,782 रुपया गेले। तशेंच एका दादल्याक कुरियर घेवपा खातीर लिंकाचेर क्लिक करपाची मेसेज आयली। लिंकाचेर क्लिक केले उपरांत ताणें OTP धाडलो। ताच्या खात्यांतल्यान 85,238 रुपयांचो वेव्हार जालो। ताचे 85,238 रुपया गेले। पुलिसांनी अंदूच्या वर्साक गैरवेव्हार करपी 507 वेबसायटी आनी 767 मोबायल नंबर ब्लॉक केल्यात। हातूंत 151 सोशल मिडिया अकाउंट आनी 2 मोबायल ॲपांचो आस्पाव आसा। सायबर गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ही म्हायती दिली। बनावट पार्सल डिलिव्हरी, ऑनलायन गुंतवणूक फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन आनी डेटिंग ॲप, डिजिटल अरेस्ट, बनावट हॉटेल बुकिंग पोर्टल हांचो हातूंत आस्पाव आसा। एकाच मे म्हयन्यांत 258 वेबसायटी पुलिसांनी ब्लॉक केल्यो। हाचे उपरांत जानेवारीत 78 जाल्यार जुनांत 72 वेबसायटी ब्लॉक केल्यात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, X आनी इन्स्टाचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।